कुडतरी हांगासर बेकायदेशीरपणान शिमिटाचो गुदांव उबारला। ह्या गुदावाकडेन एनओसीचो दाखलो ना। ह्या सिमेंट गुदावाक लागून थंयच्या थळाव्यांक त्रास जाता। हाचो परिणाम तांच्या भलायकेचेर जाल्लो दिसता। थळाव्यांनी ह्या बाबतींत पंचायतीक, भलायकी खात्याक तशेंच येरादारी पुलिसांकय पत्र भेटयलां, पूण सगळे कानार केस काडटात। ह्या बाबतींत पंचायत आजून कांय कानामनार घेयना। हाका लागून गांवांत अपघातय घडपाची शक्यता आसा, अशें थंयचे थळावे लोक सांगतात। आम्ही पंचायता लेटर बी केल्लें, पंचायतान कांय एक्शन घेयना ना। पयलीं आमी 17 तारखेर केल्लें मार्चाचे, मागीर आमी 27 तारखेर केलें एप्रिलाचे, परतून करपा लायलें ताणें आमकां। मागीर केले उपरांत ताणें 4 तारखेर इन्स्पेक्शन केलें पंचायतान। इन्स्पेक्शन केले उपरांत मागीर तेणें डास्ट पोल्युशन जाता म्हूण ताका 7 दिसां भितर तेगे कितें डॉक्युमेंट आहाय जाल्यार हाडून दिवपा लायिल्लें, पूण तेणें आजून कांय दिलें ना आनी आजून बंदूय जालें ना। ताका 2 म्हयने मायज जाले। मागीर हेल्थाकूय लेटर केलो आमी, हेल्थांनी कांयच हें केलें ना। हेल्थाकूय तेमी पंचायतान सगळ्यांनी पयशे हावयले आनी ते कांय कोनाय। एक पाट चॅकींग आयले, चॅकींग आयन तेमी लेटर दिनासतना आमकां कळयनासतना तेमी चॅकींग केलां आनी इन्स्पेक्शन केलें म्हूण आमकां एक लेटर धाडलां। सो हेजे तेमी आमगे पंचायत सगळे पयशे हायन सगळे कोत्ताय गडबड। आनी आयज हिंगा पोल्युशन येवपा 11 साडे 11 येता म्हणटा आनी आजून पावलो नाय तो। तुमगे डिमांड कितें? आमगे डिमांड हे जाता तितले बेगीन बंद जावपा जाय। आमकां सारके त्रास जाता हिंगा, सगळे डास्ट जाता। आख्खें हें आमकां फोटो पासून हांवें झाड बीड भरलो त्यो सगळ्यो। सो बेगीन बंद जावपा जाय हें। आनी हे रस्त्यार न्हू सगळो चिखल येता पावसान आनी थोडे पडले पासून। सो हें बेगीन बंद जावपा जाय। आनी थोड्यो गाडी ते व्हरून वयर मारमांगो एस्टिला थिंग दवरताय। दिसा थिंगेले 12-15 गाडयो खाली जाताय हिंगा। सो त्यो बेगीन बंद करपा जाय पंचायतान। सगळे जाम जाता, ह्या वाटेन कितल्यो गाडयो, ह्या वाटेच्यान व्हडले ट्रक येता हिंगा आड्डाय लायताय, हे सायडीन टर्न घेवपा वयता आसतना जायत प्रॉब्लेम जाता, ट्रॅफिक सारकें चड हें जाता। आनी ह्या वाटेच्यान जायत लोक पडला, ह्या वाटेच्यान आख्खो हें हो चिकोल आहा तो रस्त्यार वयता आख्खोच। आनी सगळे जायत जाण पडले येता हिंगा, कितू जाणां माल लागला। आनी ह्यो आख्ख्यो गाडयो ऊस स्टील फॅक्टरी को दवरताय सगल्यो, आनी रस्त्या सायडीच्यानी पार्क कोताय। राती सोरपिताय ते आनी हे सगळे बाटली बिटली हिंग उडोवन दवरताय सगळे। आनी बळ माते फॉसान आमकां न्हिदोंकूय दिनाय रातचे। आनी धूल इतू जाता की आमगे भुरगे आहाय की भुरग्या पासून एक जनेल पासून घरा ओपन करपा मेळना। पावसा दिसा उंच थोरो म्हळ्यार आख्खे चिकोळ हे रस्त्यार वयता आनी एक्सिडेंट जाताय जायते।